गोय सरकाराची कॅबिनेटाची बसका आयज जाली. मुख्यमंत्र्यान ऑफिशियल प्रेस ब्रिफींग घेवना, पण कांय म्हत्वाचे एजेंडा, कांय म्हत्वाचे निर्णय ह्या कॅबिनेटान जाले. तशें गोवा स्टेट कॉपरेटीव पॉलिसी 2026 ह्या कॅबिनेटान पास जाल्या म्हणून कळटा. आनी एडवोकेट नरेंद्र सावयकाराच्या अध्यक्षते खाला एक समिती तयार करून ते समितीन हो पॉलिसीचो ड्राफ्ट केल्लो. केंद्र सरकारान जशी कॉपरेटीव पॉलिसी 2025 नोटिफाय केल्ली आनी तेंचो फोकस आसलो सहकार से समृद्धी आणि विकसित भारत 2047. तसोच गोय सरकारान आपली पॉलिसी करता आसतना आपलो फोकस स्वयंपूर्ण गोवा 2037 हे धरून केला. आणि पॉलिसीचो मेन हा की जसे सहकार क्षेत्रात ज्यो चॅलेंजीस येवपाक लागल्या त्यो एमर्जिंग चॅलेंजीस टॅकल करपा खातीरचे मुद्दे सगळे ह्या पॉलिसीत आहा म्हणून कळटा. जशे गव्हर्नन्स डेफिसीट आहा, फायनान्शियल स्ट्रेस, लिमिटेड प्रोफेशनल कॅपेसिटी आणि नीड ऑफ डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या पॉलिसी भितर हाताळ्ळ्या म्हणून कळटा. फोकस तेजेर आहा म्हणून कळटा. दुसरें एक कॅबिनेट डिसिजन कळटा की कॅबिनेट रँकाचे मुख्यमंत्री जावं, डेप्युटी सीएम जावं, मिनिस्टर जावं वा एजी जावं वा लिडर ऑफ ऑपोजिशन वा डेप्युटी स्पीकर कॅबिनेट रँकाचे जे ऑथॉरिटीज आहा तेंच्या ऑफिसांनी जी को टर्मिनस वा एडॉक बेसिसाचेर जी काम करता तांकां सगळी फॅसिलिटी लागू जायना. तितून ते हितून काम करपी बायलांक 6 मंथ्स मॅटर्निटी लीव आसली तिची फॅसिलिटी नासली, ती आयज कॅबिनेटान अप्रूव्ह करून घेतल्या. दुसरे कॅबिनेटान आनी एक डिसिजन जाला की गव्हर्मेंट प्री प्रायमरी शाळांनी 42 हेल्पर्स आसले तांकां ते रेग्युलेट करपाक एक स्कीम आसली सरकारी, तेंचे सॅलरीज वा तेंचे ड्युटीज रेग्युलेट करपाक, तेंचे टायमींग रेग्युलेट करपाक. त्या 42 हेल्परांची सॅलरी एकदम कमी आशिल्ली. सो तांकां हायक दिवपा खातीर ह्या स्किमी भितर तेंच्यांनी चेंजीस केल्या, एमेंडमेंट केल्या आनी तांकां आनी बाकीच्यो कांय एडिशनल गजाली तितून हाडल्या. आनी एक म्हत्वाचो निर्णय जालो तो एनिमल हजबंड्रीक लागता. कारण पोल्ट्री ज्यो आमच्यो चिकन फार्म आहा तांकां रेग्युलेट करपा खातीर, तांकां मॉनिटर करपा खातीर जे एनिमल हजबंड्रीच्या सकयल आतां पर्यंत आसताले तांच्या खातीर एक बोर्ड स्थापन करपाचें डिसिजन आयचे कॅबिनेटान घेतलां. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, लोंढा खातीर.